2022च्या वेंचणुकेन गोंयांत मुस्लीम मतदारांची संख्या 85,000 आशिल्ली। 2027त आनीक 10 ते 12% वाडटली। गोंयांत मुस्लिमांचो आंकडो वाडतूच आसा। तांची हांगा वोट बँक तयार जावपाक दिवं नाकात अशें विभाग संचालक राजेंद्र पोबे सांगता। अशें जालें जाल्यार ताचो फटको भाजपाक बसतलो। हे विशींची कल्पना आपणे भाजपा फुडाऱ्यांक दिला अशें ताचें म्हणणें। गेल्या 22च्या इलेक्शनान आमच्या गोंयांत 85,000 मुस्लिम वोटर्स आशिल्ले आणि टोटल वोटर्स आशिल्ले 11.5 लाख। म्हणजे कितले जाले 7.5%। हे फक्त वोटर। तांची भुरगीं बाळां आनी जर पळयत जाल्यार गोंयांत मुस्लिमांचे पॉप्युलेशन आता सहज 12% तेन्ना आसूं येता म्हज्या दृश्टीन। कारण प्रत्येकाच्या घरांत जर 5-5, 7-7 भुरगीं धरली जाल्यार ती सहज 12% पॉप्युलेशन आसूं शकता। आणि हांवें होच एक मुद्दो आमच्या राजकीय नेत्यांसमोर मांडिल्लो आमच्या बीजेपीच्या हांच्या समोर की फुडल्या 27च्या इलेक्शनान हेच वोटर 7.5% वयल्यान 10 ते 12%चेर वचूं येता। जाल्यार जशें म्हणलें तशें तांचे कडेन वोट बँक म्हणून पळोवं नाका आनी तांकां वोटर म्हणून रिगवू नाका। काम धंद्याक लागून आयल्यार ते करा, आपापल्या गांवांत तुमचें वोटींग आसूं न्ही, पण कारण जितली वोटरांची संख्या वाडटली तितले तुमचे रिझल्ट्स हे जावंक शकता। कारण गोंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो 30,000 चडांत चड 35,000 वोटरांच्यो आसा आणि आमी फाटल्या 22च्या इलेक्शनांनी पळयले की जवळ जवळ 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी 400, 500, 140 आणि 70 मतांनी आमचे जिंकलेले आसात। तर ताका लागून ह्या लोकसभा इलेक्शनान दक्षिण गोंयची सीट सुद्धा 13,000 मतांनी गेली आमी पळयल्ली आसा।